गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी आशिल्लो उदकाचो उणाव आनी लोकांची उदकाची गरज पळयल्यार राज्यांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करप ही काळाची गरज अशें मत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन उक्तायलें. दर एका गांवांत फुडल्या पिळगे खातीर उदकाच्या सांठ्या खातीर तजवीज करपाक जाय अशेंय लोबो म्हणटा. Main rain water harvesting is not only in Parra I am talking. Rain water harvesting should be carried out throughout Goa and in all villages. All villages should have their own water provision. म्हणजे हांव व्हडली एरियाचे उलयता. हे मिनिमम 5000 स्क्वेअर मिटर जागो 4000 स्क्वेअर मिटर जागो प्रोविजन करपाची गरज आहा प्रत्येक विलेजीन फॉर द जनरेशन नेक्स्ट. म्हणजे आमी फ्युचर जेन्ना चिंता तेन्ना वॉटर बॉडी एक विलेजीन आसची थिंगा पावसाचें उदक डायरेक्ट थिंगा येतलें आनी दोंगराचें उदक म्हणजे दोंगराचे सकला हे वॉटर बॉडी आसपाची गरज आहा. दोंगराचे सकला म्हणजे दोंगराचें उदक येयलें आनी डायरेक्ट थिंगा त्या तोयेन गेले. व्हडली तोयी अ वॉटर बॉडी हॅज टू बी क्रिएटेड इन एवरी सेकंड विलेज. इफ इट इज क्रिएटेड इन पार्रा वेल्ला कणका इज सफिशंट. पार्रा वेल्ला कणका एक जालें म्हणजे हे दोन विलेजीक एक वॉटर बॉडी. आतां गिरी विलेजीक एक वॉटर बॉडी, सालिगांव विलेजीक एक वॉटर बॉडी. सालिगांव एंड सांगोळडा कॅन शेअर अ कॉमन वॉटर बॉडी. वी कॅनॉट रिलाय ओनली ऑन दॅट वॉटर विच विल कम विच इज coming for so many years, but everybody is fighting for that water. You look at today, we are still fighting the battle in Supreme Court. We are still fighting the battle before the tribunal. सगळ्या वाटेन आमची हे चालू आहा पूण तेंच्यांनी 100% ती चेंज ऑफ चॅनल केल्ले आहा असोन तुमी पळया. म्हाका दिसता सगळ्या मिडियांनी पळयल्लें आहा ते. आतां कोर्ट कितें डिसिजन दिता तेजेर आहा तें, बट दे हॅव डायवर्टेड वॉटर. But do you think that Goan should be ready to give up Madai? We are not ready to give up Madai, but provision has to be made in all villages. This is what I feel as a MLA of Kalangut constituency, as a MLA of Goa. कित्याक आयज आमकां वॉटर शॉर्टेज इतली आहा हिंगासर. इट्स अ मेजर वॉटर शॉर्टेज इन कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा. I am not saying we are going to leave the issue of our Madai because Madaiचो इश्यू इतली वर्सां जाली चलता आनी आजुनी पासून आमकां उदक येता. बट वॉटर कमी जाल्लें आहा. जे रिवरान आमकां उदक येताले त्या रिवरांनी कमी जाल्लें आहा कित्याक डायवर्जन जाल्लें आहा.